तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार दिव्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार दिव्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार तू आमचो व्हडसो होडवोंदार पाया पडता तुझे समकार तू आमचो व्हडसो होडवोंदार पाया पडता तुझे समकार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार दिव्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार दिव्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार तू आमचो व्हडसो होडवोंदार पाया पडता तुझे समकार तू आमचो व्हडसो होडवोंदार पाया पडता तुझे समकार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार दर्शन दी सौम्या उदार दर्शन दे सौम्या उदार
तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, नमन तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वाकनी तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यानो सुम्याच्या समोर आमी आयल्याव, सुम्याचें दर्शन घेवंक आमी आयल्याव. थोडो वेळ मौनपणी आमची दिस्त सुम्याचेर कसया. आमच्या ह्या आराधनाचो फळ जावन आमकां मात्र न्ही, आमच्या घराच्याय सगळ्यांकी सुम्याचें दर्शन लाभों दी. सुम्याची विशेष बेसांवां लाभों दीत म्हणून आशेवया. जावं पुरो आमची तरणाटीं भुरगीं, तांकां येवंक आतां जायना, शिकप आसा, काम आसा, तांच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी हांगा आसां. कुटुंबाच्या सगळ सांद्यांक सुम्याक भेटून दिवया. देवाचो आदार, देवाचें बेसांव, सुम्याचें रक्षण नासतना आमच्या कुटुंबांत विशेष बरेंपण जायना. मागया आमी. सुम्या, तुजी दयाळ्याची दिश्ट आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर तूं घाल. गांवांत तशेंच परगांवांत आसल्यांकी सदांच तुज्या एकवटान तूं दवर म्हणून मौनपणी कालत्यापणान मागया. ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, तूक आमची बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, तूक आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून करचे तासले परचे पावूंके, अस्कत मौनाच्या सत्तेन परूंके, करचे तासले परचे पावूंके, अस्कत मौनाच्या सत्तेन परूंके, ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मातेवाचो 13वो अध्याय वोळ 40 आनी 40 आनी 6 पर्यंत. पूर्ण दवरल्या दिव्याची आनी मोतयाची वपार. सर्गींचे रास म्हळ्यार
शेतांत पूर्ण दवरिल्ल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचून तो आपलें आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज म्हळ्यार बोरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बोदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचे उतर हे क्रिस्तांव जिनी बोऱ्या आनी चड बोऱ्या संगती मोदें विसोन. Christianity is a choice between good and better, then again choice between better and the best. बोऱ्या आनी चड बोऱ्या संगतीची विसोन. बोऱ्या आनी वायटाची न्ही, तें बारी सुलाब. बोऱ्या आनी चड बोऱ्या संगतीची विसोन केल्यार मात्र आमच्या जिणयेक एक अर्थ येता. थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या एका वळखीच्या मनशान ताचें एक विवरण दिल्लें घटन अशें. ताचें एक बॅग भायर पडलें, सुकोवन गेल्लें. तातूंत पासपोर्ट आशिल्लो, डॉक्युमेंट्स आसले आनी पयशेय आसले. 4 दिसां उपरांत एकलो मनीस त्या पासपोर्टाचेर एड्रेस पळोवन 26 किलोमिटर पयसतावन येवनाच्या घरा येवन तें बॅग दिवन गेला. कित्याक म्हाजो तो टेलिफोन नंबर नासलें. मागीर ताका आयिल्ल्या वेळार ताका विचारलें गे तरणाट्याक, आनी तूं म्हजे पयशे आसले तुवें काडी येते आसले न्ही गे, आनी खंय बॅग खंय घाली येते आसलें. पासपोर्ट तुवें पोस्टाच्या बॉक्सान गेल्यार म्हाका येवन मेळटो आसलो, कित्याक तुवें तशें करूं नाय. तोय तरणाटो मनीस खंय म्हणालो खंय म्हाका पयशांची मस्तू गरज आसली, पूण हांवें एक विसोन केली, तुज्या बॅगांतलें कांयच काडचो ना. त्या तरणाट्याची एक विसोन. दुसरें पेपरांनी पुरो आयिल्लें, केरळांत लॉटरी विकसो एक मनीस, सादो मनीस, धाकटी एक उडाची आंगड आनी लॉटरी विकसो. ताच्या आंगडी जायते जण लॉटरी टिकेट व्हरताले आनी ताचो सदांचो एक कस्टमर हर एक पोटी लॉटरी टिकेटीचो ड्रॉ जावच्या टायमाचेर सकाळीं ताणें सांगून वेचें, म्हाका एक 5 दवर 10 दवर टिकेट्यो दवर म्हूण सांगून चलचें ताणें. पयशे मागीर दिवचे. ताका खंयची टिकेट दवरल्या काले म्हूण सांगून कांय कळीत ना. मागीर हाणें ताका दिवच्यो टिकेट्यो, ताणें पयशे दिवचे. ताका प्रायज कांय मेळिल्ल्या विशयान कांय उल्लेख करूं ना. त्या दिसाय तशेंच जालें गे. सकाळीं तो म्हणालो म्हाका एक इतल्यो टिकेट्यो दवर म्हूण सांगून चल्लो. ह्या मनशान प्रामाणीकपणी टिकेट्यो काण देगेन दवरल्यात. आनी सांजेर त्या दिसा ड्रॉ त्या मनशाक लागीं 1.5 करोड कितें व्हरना प्रायज मेळ्ळें. ह्या मनशान टिकेट्यो बदली येत्यो आसल्यो, ताका सांगो ना तुजें नंबर ये म्हूण कांयच सांगो ना. आनी त्यो कितें टिकेट्यो कितें ताका कळ्ळें प्रायज तांतू आसा. सांजेर येतना टिकेट्यो आसा तश्यो ताका दिल्यात, ताका प्रायज मेळ्ळें. इंटरव्यू करतना काही सारलें खंय तुवें ती टिकेट काडी येते आसली न्ही गे. हाची जाप इतलीच, ती टिकेट हांवें ताका म्हूण दवरल्या. ती टिकेट ताची, इनाम ताचें. तो सादो मनीस दुबळ्यान तो दुबळो जावंक पुरो, पूण एक प्रामाणीकपण पळया, एका मनशाची विसोन पळया. विशेश गजाली ह्यो. आनी मोगाच्या न्हू, आमी आमच्या ह्या संवसारी पयनार वेताना हर एका घडये, दिसा न्ही हर एका घडये म्हणले बरी आमकां विसोन्यो करूंक आसात. पवित्र पुस्तकांत थोडी घडितां एलियाक एलिशान आपयत आसतना एलिशा 12 जोतांक घेवन कोसतालो. व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस. कितले गादे आले म्हण आमकां कळीत ना. 12 जोतांक घेवन आनी निमाणें जोत घेवन तो कोसतालो. आपयल्ल्या वेळाचेर सगळें सोडता. पवित्र पुस्तक म्हणटा रेड्यांक ह्या पाड्यांक ताणें मास केलें खंय आनी नांगोर रान्नीक दवरलो, सगळ्यांक जेवण दिलें आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. जुजेक इजिप्तांत गुलाम जावन विकल्ल्या वेळार भावानी पोतिफराच्या व्हडलो मनीस तो ताच्या स्त्रियेन इल्लें नाडटा आसतना जुजेची उतरां, म्हज्या धनयान तुका एकल्याक सोडून दुसरें कितेंच विंगड दवरूंक ना, हांवें तुजेर कसो आंगारात घालचो. ही उतरां पळया मनशाची, एक विसोन.
देखून जुजे ताच्या प्रामाणीकपणापासून तूं सगळ्या इजिप्ताचो कारभारी जालो. म्हज्या धनयान कितेंच म्हाका विंगड दवरूंक ना, पूण तूं ताची पतीन. सुजान्नाक मालगड्यांनी दोस्ताना तिने तिचे निस्कळपण सांबाळूंक मात मोरान आयल्यार वण्णी म्हूण सांगून निस्कळपण सांबाळूंक मात्र तिणें प्रयत्न केल्लें. आनी उपरांत कितें जालें आमकां गोत आसा. देवान दानियेलाक विशेश रितीन देवाचो आत्मो दिवन तिका वाचयलें. पूण थोडीं गणितां आसात. येलीचे 2 जाण पूत आसले. येलीन तांकां जायतें सांगलें सारक्या वाटेन चला, पूण तांकां तांची कुशालायच चड गरजेची जाली. विंचोवन चूक जाली. देखून मोगाच्या न्हू तांकां ह्या जाग जावंक उरोवंक साध्य जालें ना. अर्द्यारच गेले. देखून मनशान एक विंचोवन करता आसतना बरी करूंक जाय. आनी ह्याच्या वांचनाच्या बासपांत 2 गणितां मरिफात. कित्याक म्हळ्यार तोवळच्या काळाचेर ताच्या उपरांत आमच्यात मालगड्यांच्या काळाचेर तेणे धरणी पंदा पुरून दवरलें गोत्तू न्हय आमकां. बँकां नातलीं. खंय कडेन पुरून दवरलें, थोडे फावटी मागीर खंय दवरला म्हूण जागो गोत्तू ना. कोणाक मेळिल्लें ताका थंय मांडो मेळ्ळो खंय आनी ताका खंय काय तोपलें मेळ्ळें खंय म्हूण सांगून मागीर सांगलें बरें आयकलां. तांच्या काळार तशेंच आसलें. बँकां नातलीं. त्या भायर जायती लढाई जावन आसली. घरां सोडून धांवता आसतना कितें आसा खंय म्हण्या कडेन पुरून दवरून धांवताले. वाचून उरल्यार परतून फाटीं येता, मागीर आमी सोदून काडया म्हूण सांगून. आनी देखून दुसरें कारण आसलें. कोणाक तें काम करतना मेळ्ळें तें ताचेंच म्हणलें कानून आसलें खंय. आनी ह्या मनशाक थंयसर मेळ्ळें तें ताचेंच जालें. पूण तरी तो दवरता थंयच. तो सोरून वरिना. प्रामाणीकपण आसा ताचें एक विंचोवन पळया. ताणें कोण्णा कळिनासतना राती येवन वरयेतें कोण्णा व्हरूं ना. थंय दवरता थंय तो आनी तें शेत मोलाक काण घेता. आपणाचें कितें आसा विंचोवन. दुसरो एक व्यक्ती एका उंचल्या मोतयाच्या सोदनेर, पयल्याक तें मेळिल्लें थंयसर. दुसरो उंचल्या एका मोतयाच्या सोदनेर. जेजूच्या काळाचेर मोलादीक मोतयां म्हळ्यार लोकांक मस्त उर्बा आसली खंय. ती मोलां घेवची तांचे लागीं आतांय आसा म्हणया. आतांय कांय उणें जावं ना म्हूण सांगूं जायना. आतांय आसा. पूण त्या काळाचेर कांय मोतयां उणी आली जावंक पुरो. आनी तांबड्या दर्याच्या त्या तडीर मोतयां मेळटालीं खंय. जायते वयवाटाचे मनीसय थंयसर आसले. आनी असलो एकलो व्यक्ती असल्या मोतयाचेर तो सोदनेर आसा. मेळिल्लेंच ताचें म्हणलें आसली जावंक पुरो. मस्त मोतयां आसतलीं ताचे कडेन. तो ताचो वेपारी. पुरा दिता आनी सडीत मोलाचें एक घेता. एक विंचोवन. म्हणटना हाचे वयर नियाळ दिता आसतना पवित्र बरेनार बरयतात. देवाचें राज काल इगर्जेंत आनी आमच्या घरांत सोदल्यार जायना खंय. देवाचें राज सगळ्यांनी आसा. देखून ताका कशें थंय गाद्यांत मेळ्ळें, इतलांत मेळ्ळें. आमकांय देवाचें राज म्हणटना आमी सोदूंक सगळ्यान शिका जाय. सगळ्यान आसा. देव सगळ्यान आसा न्ही गे. देवाचें राजय सगळ्यान आसा. सोदी जाय आमी सगळ्यांच्या मोदें. त्या मनशान वयल्या बार न्हय. ताणें गुंडायेक कोंडुल्ले वरवीं मेळ्ळें. पुरून दवरतलें आनी वयर दवरूं नातलें. आमी मोगाच्यानो क्रिस्तांवांनी आमच्या धर्मा विशयांत इल्लेशे मनी गुंडायेर इल्ली सोदना आमी करी जाय. तितकेशे गुंडायेक आमी वसा जाय. देवाचें राज हे आमचे क्रिस्तांव धर्म एक संपत्ती. आमी सोदी जाय. सांगतच देवाचें राज त्या मोतया भाशेन आसल्या पैकी चड मोलादीक. आमकां ह्या संवसारांत जायत्यो संगती आसात. जायत्या संगतींक गुमान दिवंक पडटा. पूण सगळ्या प्रासी मोगाच्यानो एक संगत आमी विसरूंक जायना. मातेवाच्या वांजेलांत 6वो अध्याय वळ 30 आनी 3. सोदा तुमी देवाचें राज पयलें आनी हेर सगळ तुमकां मेळटलें. दोंगरावयल्या प्रसंगांत तें आमकां सांगलां जाल्यार देखून आसतोन आमचें एक सदन जावं दी. बऱ्या आनी चड बऱ्या वस्तू मदें आमची सोदना जाय जाय. बेटर आनी बेस्टा मदें कितें अति उत्तम म्हणलें आसा ताच्या सोदनेर आमी सोदूंक आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार अंतराळ आनी भुमी सगळें नाश जातलें. मातेवाचो वांजेल 26वो अध्याय वळ 30 आनी 5. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण उरतलें कितें? देवाचें उतर आनी देवान येवजिल्लें तें रास मात्र उरतलें. थोडे फावटी थोड्या गडयांच्या कुशलाये पासत वायटाचे गुलाम जाल्लीं गडितां आसात.
थोड्या घडयांचो मात्र एक संतोष जावंक पुरो. वायट संगतीक आमी गुलाम जावन वेता. थोडे पोटी व्यक्ती प्रासी वस्तूंक चड गमान दिल्लें आसा. कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्लीं पळोवंक मेळटात. वस्तूच सर्वस्व म्हूण सांगून चिंतलें आसा. ना मोगाच्यानो, थोड्या घडयांची कुशालायनी ससनाक कितें बाळटा ताका आमी गमान दिवंक जाय. सांगतच आमचे मोदें आमी जियेत आसतना व्यक्तींक चड गौरव, व्यक्तींक मान आनी मर्याद. वस्तू आडयेत मोगाच्यानो, वस्तूंक चड आवक ना. पोरूंच्या वर्सां आयिल्ल्यो ह्या पोरच्या एका हप्त्या आदी आयिल्ल्यो वस्तू ऑलरेडी त्यो आतां मार्केटीन नात. त्या वस्तूंक मोल ना. व्यक्तींक मोल आमी दिलें जाल्यार जायत्यो आमचे मोदें थोडे फावटी ल्हान ल्हान संगतींक थोडे फावटी मानास्ताप येता. व्यक्तींक जर तर आमी गौरव दिलो जाल्यार, व्यक्तींक महत्व दिलें जाल्यार जायत्यो संगती सोमा जातात. म्हळ्यार मनीस मोलादी हें एक मुतींत आसूं दी. बऱ्या आनी वायटा मदें पयलें तापावत पळोवया. समाजांत बरें आनी वायट आसा. बऱ्या आनी वायटा मदलो तापावत आमी गरजेच. तें जाल्या मागीर मुसल्या हाताक वेताना बऱ्या आनी चड बऱ्या संगती मदें तापावत करून जिणी अर्थाभरीत करया. आनी हेंच आमच्या भुरग्यांक शिकया. पुता धुवे बऱ्या आनी चड बऱ्या संगती मदें तापावत करूंक शिक पुता. आमची कुटुंबां बरी नंदान जातलीं, अभिवृद्धी जातली. सदांच बऱ्या वाटेन उंचल्या हंताक पावोवंक साध्य जातलें. थोडो वेळ मावून रावया. थोड्यो गरजो सांज जुजे बापाच्या पांयांतळा दवरल्यो आसात. एक कुटुंबांत एका पुताक काम नासतना घरा आसात. एक बरें काम मेळाशें कर म्हूण मागतात. मौनपणी मागया. भायल्या गांवांत काम करचें एक कुटाम एका नव्या घराक वेतात. तांकां सर्व विघ्नां अणभरांतलें राखूंक सांज जुजे बापा लागीं मागया. एका कुटुंबांत तांच्या एका सांद्याक कठीण पोटांत दूख आसा. ती सुमार जावंक मागतात. सांगातच त्या कुटुंबांत भुरग्याचें देणें पावो जावंक मागतात. मागया आमी तांचे बराबर कुटुंबांत भुरग्याचें देणेणांतल्या सगळ्यां पासत मावूनपणी मागया. सांज जुजे बापाच्या भायर श्रायना लागीं त्या जाग्यार येवन मागल्ल्या मुस्तू जाणांक मागले उपकार मेळ्ळ्यात. हेय मेळटात. दुबाव ना तूं. दिसा मदें विविध धर्माची मनशां येवन थोडो वेळ रावून इल्लें मागणें करून वेतात. तांचे पसोती मागया. सांजेच्या पांयांतळा फुलगी फुलाची पाकळी काणीक घालून वेतात. तांचे पसोती मागया. सांगतस तुमच्यो गरजो मावूनपणी सांज जुजे बापा मरिपात साक्रामेंतल्या जेजूक भेटोवया. आनी जेजूचें बेसांव घेवंक येद्या वाडा साक्रामेंतां गावया.
एकाच काळ्यान हरसिता तुका दोघांच्या सेवेंत सोमासमी नावाटा प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. येमीस अर्गामी सावन दिता गॉडफ्री आनी ब्रिजिट सल्दाना. अर्गामी सावन दिता ऑल्विन आनी रेन्नी बचपेतावन. सांगतस देवादीन जॉन लोबच्या आत्म्या पसोतो मार्ता डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानो एक बोरी विंसोन कर्ण या सांजेच्या वेळार आल्तारी बोवारी आमी जमल्या एक घडीभर मावून रावया. या पवित्र बलिदानाचो संपूर्ण फळ जोडूंक आमचे उणेपण अस्खतकाय वळखून घेवन सांगाता कलत्यापणान मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बागेवो सदांच हांव वार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेधार देव आमची कापळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या
कृत प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि धनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटाम पोसलेल्या भाग्यवन जुजेची आमचे खातीर विसोनी विनोणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसायताय तें इनाम जोडूंक पावय. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हो मेल्कीसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातस परमोन्नत देवाचो याजक, दुस्मान रायांक पाडाव करून फाटी येतेल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो धांत एक वांटो दिल्लो. मेल्कीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाळो जालो वा तो केदाळा अंतरलो हेय आमी नेणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो ससनाक याजक. मेल्कीसेदेका सारको आनीक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय, बगार नाश करूंक जायनातल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं ससनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुजे राजवटकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुज्या सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिला, दिल्ले उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वाय तरांची पिडा शिडा गुण करतलो. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान एक पोवटी सिनागोगान भितर सरल्या वेळार थंय आंखुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साब्बाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक
आनी करीत जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हणून थोडे जाण पारोत करीत आसले. जेजू आंखुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक या वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक या जीव काडूंक. पूण ते वगेच रावले. तोवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणाये खातीर तो कंती बरी जालो. आनी आंखुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जना संगी मेळोन जेजू कसो लागाड काडचो म्हणून मतलाब करूंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, 2 वाचपां पयलें वाचप आनी वांजेल आमी वाचलो थोड्यो गरजेच्यो 1 या 2 संगती. पयल्या वाचपांत सासनाक याजाक जावन आसलो, खंय तावन आयलो, खंय गेलो म्हणलें कांय खबर नासलो. मेल्कीसेदेक नितीचो आनी शांतेचो राय. नव्या सोल्यांत तो जेजूचो एक गुर्तो, नितीचो आनी शांतेचो राय. आनी ताका अब्रामान दांतलो एक वांटो ताच्या आसलें पुरा दिल्लें. म्हणजे त्या रायाक अब्रामान आपणाचें म्हूण दिल्लें. पूण नव्या सोल्ल्यांत येता आसतना दांतलें एक न्ही, हांगा जेजू हांगासर तस्सो शांतेचो आनी नितीचो राय जावन साब्बाता दिसा देवाळाक आयिल्ल्या वेळार 100 दिता त्या मनशाक. आतां देव मनशाक दिते आसा, देवाचें सैम दिवचें. आनी प्रकृतींत आमी एक घडी पळयलें जाल्यार आमकां स्पश्ट जाता, सगळ्या प्रकृतींत काण घेवचें म्हणलें कांयच ना, सगळें दिवचेंच. हर एक संगत दिते आसा, हर एक संगत. कुंकडां तांतयां दितात आनी घालें दुकोर मास दिता आनी सगळें हर एकल्याणें दिवचेंत. माड नारळ दिता आनी घालें झाडां फुलां दितात. खंयचेंत कान घेना न्ही, पुरा दिवचेंच. देवाचें सैमस दिवचें मोगाच्यानो. पूण विशय कितें जाली, त्या मनशाक आर मारल्या मनशाक कुडीक आर मारली ती गूण जाली. पूण फारिजेवांच्या मोतीक आर मारली, गूण करूंक जायना. देखून हें एक आमी समजून घेजय. मनशाच्या मोतीक जर तर आर मारली जाल्यार कांयच करच्या भाशेन ना. आनी आज मस्त कडेन व्हडलीं व्हडलीं सेमिनारां जाता. थोड्या सेमिनाराक एका दिसाच्या सेमिनाराक तरबेतीची शिबिरां बरां जातात. 30,000 40,000 रुपये दिवन 4 घंटे 5 घंटे तळी शिबिरां जाते आसात. लोक खंय खंय तावन ताका येता. कालें फकत थॉट पॅटर्न चेंज करचें खंय. मनशाची चिंतपा सकत बदलली जाल्यार जिवीत बदलता. आमचेंय तशेंच मोगाच्यानो. जेजूच्या सावासांत आसचे आमी आमचें चिंताप बदला जाय. ज्या दिसा मनशार चिंताप बदलाना मनीस बदलाना. देखून चिंताप बदलूंक जाय जाय. पूण ह्या फारिजेवांचें चिंताप बदलूंक ना. ते बरें केल्ल्या मनशाक जिवीशी मारूंक सोदतात. कालें गरजेन कांय करूंक जायना. देखून ही एक उडास दवरया. कुडीक जर तर आर मारली जाल्यार गूण जाता, मोतीक आर मारली जाल्यार गूण जायना. मनीस तातूंत आखेर जाता. मागया आमी हे देवा आमच्या मोतीक एक बागा आर मारूंक सोडनाका म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमचें एक मागणें जावं दी. आमेन. He
एका ठिकाणी कामची, एका ठिकाणी कामची, मंगळ दुर्यावनीचे. मुझ्या भावा भयण्यानो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाने महिमेक आमच्या नक्या पेसवेच्या दावाक श्रेष्ठवर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतीची झर भाग्यवन जुजेक आज आमी मान करतना आमच्या कश्टा वावराचो फळ वो गोवा उंडो आनी दाखवायन आमी तुका भेटयतांव. जेजूच्या या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचे जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत वंपलोले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजांनी आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे हासो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन जुजेक आज आमी मान दितना आमी तुजी स्तुती करतांव, तुका वाखणतांव, तुजी किर्ती परगडतांव. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अवंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात.
पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya Jesu melo Jesu jiwa zala Jesu loyale kolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये संगाती आनी तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. सोम्या आमच्या कुडीक पिडायल्यारी वडणी मोतींत आमचे चिंताप बरें जावंक तूं आमकां आदार दी म्हूण सांगून आशेवन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक बरें मागोवन गौरवान आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची
देवाची शेळीये संसाराची पाप कातेले आमची कापूत देवाची शेळीये संसाराची पाप कातेले आमका शांती दे आमका शांती दे. ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गटायेन भाग्यवन जुजेच्या पावलांनी सोलोन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हात कामाचे महत्व वळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्यवन जुजे बराबर तुजे वेंगे सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक फावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पान 346.
मेवोन सांजुजे जेजूच्या विश्वासी पाटलाव दरा आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक गरज आसचें देणे आनी जेजूच्या काकुळती बरीत काळजां तावन सर्व आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळातीक विनवणी आशेवन तुजे लागीं येता आमकां हेर सर्व देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागोवन दी तशेंच आमी आतां मागता तो केरीत उपकार आमकां मेळासो कर माऊनपणी एक घडी बरो आमच्यो गरजो सांजुजे मरिफात जेजूक भेटोवन दिवया. ताचे बराबर आज कुमगार घेता आसतना कोणा एकल्याक कोणी कठीण पाटीची दूख आसली आज जेजून गूण केल्या देखून माऊनपणी ताकाय अर्गां दिवया. कोणाक ती गूण जाल्यार तुमकां कळटलें तें तुमी माऊनपणी चड देवाक अर्गां दिया. कठीण पाटीचे पिडेन कोस्तोंची जर कोणी आसली जाल्यार जेजून आपडला. मुनीस जाल्ल्या देवाच्या सोबताच्या राखण्या तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाचे सद्रे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास धरता. देव आपले वर्ते महिमे खातीर आनी आमच्या वर्त्या बऱ्यापणा खातीर उपकारता तें सगळें आमकां दितलो. महिमे होन सांजुजे तुका जेजूचेर आसच्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग. आमेन. बापा जुजे तुवें सांगलें तें विश्वासीपणी पातयेवन तुज्या पुताचो राखणो जालो तशेंच आमी तुजेर पातयेनी दवरूंक आनी तुज्या बसवण्याचो फळ चडोवंक पावो म्हूण मागता. आमची जाप बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमच्या बरवशाक जीव भरता तसलो भावार्थ आमकां दी आनी आमी पळयनाव त्या संगतीची खात्री आमकां दी म्हूण मागता. जुजेन जेजूक आपल्याच पुता भशेन आपले जतने काल घेतलो. आमी देव दिता तें सगळें घेवं आनी आमचे ताबेन दिल्ल्या सगळ्यांची जतन घेवं म्हूण मागता. बापा मनशाक तुवें तुज्या हाताच्या वावराचेर अधिकार दिला आनी तुज्या रचनेच्या वावरांत वांटो घेवंक आपयला. तुजे महिमे खातीर आनी मनशा कुळाच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरचे वरवीं आमची जबाबदारी घेवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या पिरगस कुटुंबा पासून मागया. जायतें बरेंपण पिरगस कुटुंबांत आसा आनी की बरेंपण येवं दी. सांजुजेची ही भक्त आमच्या पिरगजेंत आनीकी वाडोवन दी. मुखल्या दिसांनी पिरगजेची थोडी कार्यक्रमां आसात. आमी सगळ्यांनी व्हडा उर्बेन तातूंत सगळ्यांनी भाग घेवंक तो सांजुजे आमकां प्रेरण दिवं दी म्हणून मागया. नोवेनाचे मागणे सर्व पोदवेदार बापा जुजेक नितिवंत मनशाक तुवें देवा मातेचो पती केलो आनी त्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलो. पवित्र आत्म्या वरवीं मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलो. आमच्या सोडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासीपणी जतन घेतल्या ताका जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें नेमलो. ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचें सोवें वाडत वचूं आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं तुमकां राखो. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक. तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सांजुजे
आमचो आनंद देवा लागीं गा तुझी ओढ माझं तुझ्या त्या ग्लोबात आमका तुंत आता आणि वराच्या वक्ता तुझ्या त्या